Sacramenta, Suadi Sacramenta, Suadi Sacramenta, Amka Basan Raula Tuji Dev Saukasai Amchi Duka Pustai Tuje Sercinda Oneta Amchi Kan Bezarai Santa Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Adum Amso Vishe Wadala Motloji Pasam Sodev Usam Boldaryan Pain Karta Tumje Samya Patir Nasa Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Deko Rupundiace Unvavartyam Kishye Mukha Moldevace Pankar Kim Tuja Sarkace Amchi Jini Santo Samche Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta. Suadek Sacramenta Khaltya या उंड्या रूपार तू हांगासर रावलाय हांव इमॅन्युएल देव आमचे संगता देखून मेल्यारी पुनर्जीवन जावन आनी मोर्चा आदी या पवित्र येवकारिस्ताचो सक्रामेंत घडोवन सदांच हांव इमॅन्युएल जातलो संवसाराच्या आखरे पर्यंत हांव तुमच्या संगता रावतलो म्हूण बास्त दिवन त्या बासावण्या प्रमाणे चलोवन या पवित्र उंड्यांत आमच्या खातीर हासच्या जेजू स्वादीक सक्रामेंता तुका करता आमी नमस्कार तुका करता आमी प्रणिपात आमचो मान तुका बागायता तुका वैभाव दिता महिमा दिता
तुका गौरवलीत हांव तुका आराधन करता हांव स्वादीक सक्रामेंता तुजे प्रासट स्वादीक कितेंच ना कोणूच ना तुस भोव स्वादीक बळो आनी खालत्या काळजाचो नामान तुका पवित्र सक्रामेंता आराधन तुका पवित्र सक्रामेंता जय जय तुका पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू हांगासर आमचे खातीर हजाराच्या ह्या जेजूक एक भजन गावन आमी आराधन करया तुमी बसयेत सुरवेक हांव एकलोच गायतलो मागीर हांव गायले बरी थंय कॉयर मेस्त्री गायता कॉयर मेस्त्री गायतना तुमचे ताळे ताच्या ताळ्याक तुमी मेळोवचे हांव गायता आसतना तुमी मौन रावचें तुजे लागीं आयल्या येसू म्या 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 आयल्या येसू म्या तुजे लागीं आयल्या येसू म्या तुजे लागीं आयल्या येसू म्या महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा तुजे लागीं आयल्या येसू म्या 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 कृपे सागोरा दर्शन दे 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 तुजे लागीं आयल्या येसू म्या 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 राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गीच्या दर्शन दे राया सर्गीच्या दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गीच्या
दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दे तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आयल्या येसुम्या 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 आमचे दोळे ते केदांपूण दवरून ह्या पवित्र सक्रामेंताचेर आमची आंतरीक दिश्ट कसोवची दोळे धांपल्यारी जेजू हांगासर खरोच आसा म्हणल्यार सतपात येवन आत्तां गायिल्लें गायन मोतींदस गावन तुजे लागीं आयलां हांव येसुम्या तुजें दर्शन घेवंक परतून तूं म्हाका मेळटा म्हणत सर सुम्या तुजें दर्शन घेवन हांव बळिश्ट जावंक दादोशी जावंक तुजे लागीं आयलां कुरपे सागोर तूं तुजें दर्शन दी म्हाका तुजी कृपा म्हजे थंय म्हज्या पाप्या थंय पातक्या थंय उदंड मापान वाळून दे सोम्या जशें जुजे वास त्या तळपीचेर दिंबी मोडल्या वेळार उदकाच्यो झऱ्यो व्हांवल्यो सोम्या तशें ताच्या की चड रभसान आनी फोर्सान तुजी कृपा ह्या प्राचीन काळांत म्हजे थंय वाळून दे सोम्या तूं राय सर्गीसो आमच्या गतीन जियोंक आयलोय तुजें दर्शन म्हाका दी सोम्या तुजी राजवडकी तुजो मान तुजो गौरव तुजो वैभव तुज्या राज्यासन ह्या सगळ्याचें दर्शन म्हाका दी सोम्या तुजी वडवीकाय हांवें समजून म्हजी खालतीकाय हांवें वळखून ते परेन जियोवचें भाग ह्या तुज्या दर्शनान म्हाका फावो कर सोम्या आमचे खातीर कश्ट मोरान सोंसून पुनर्जीवन जावन आतां उंड्या रुपार ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजू
आतां आमी एक गडीभर पळोवया, सवकास आमचे दोळे उगते करया, पूण आमचे दिश्ट सक्रामेंताचेर सकयल सवया. कोण आपलो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान चलना तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्ही म्हूण ताणें सांगलां. आमच्या पातकां खातीर वयलो आनी त्याच कुर्साच्या मरणा पर्यंत खालतो जाल्लो जेजू आतां आमचे मुखार हांगासर आसा. ताणें सोंसुल्ले कश्ट ताच्या त्या कुर्साच्या पयण्या वेळार कसो देवाच्या कुशीक तो खाल जावन रावलो म्हूण आत्तां आमी कुर्साच्या वाटे वेळार नियाळ केलो. आनी तेंच परत आनी परत नियाळतना बाबा आनी भयणी, आमच्या जिवितांतले कश्टांचे कुरीस मोगान आनी सोंसणीकायेन भोवूंक जाय आसचें बोड तशेंच करपा आमी मागोवन घेवया. मागीर तर आतां आमी ये मोगाळा जेजू, तूं निरपराधी तरी म्हज्या पातका वरवीं तयार जाल्लो खुरीस म्हाका पातकांतावन सुटका दिवच्याक तुवें कुशेन वावयलोय. त्या कुर्साचें मरण मरून पातकाचो आनी मरणाचो नाश करून आमकां सर्वांक जिवीत जोडून दिलें. अशें अकमानाचो गुर्त जावन आसलो तो खुरीस आमी क्रिस्तांवांनी व्हडपण भोगचेत आसलो, आमच्या सरुण्याचो गुर्त केलोय. अशें तो जैताची निशाणी जावन बदलेलोय. कुर्साक ते खांडाळटाले पूण आतां खुरीस पळयतस आमकां संतोश जाता. वाटेन खंय येताना खुरीस दिसलो जाल्यार हो हांगा इगर्ज आसतली, हांगा ह्या खोप्यार म्हणी आसतलें, येणें क्रिस्तांव समर्थीची थोडीं घरां कुटुंबां आसतलीं. पूण न्हय फकत रुखाचे वा सिमेंटीन केल्ले खुरीस, मागार आमच्या जिवितांत सबार तरांचे खुरीस आमकां मेळटात. ते आमी कुशेन आनी बऱ्या मनान स्विकार करूंक आमकां धैर्य दी सोमया. आमकां मेळच्या कश्टांच्या कुर्सांतावन आमी सुखोवन काण घेनासतना ते सर्व कश्ट सोंसून तांचे जैत जोडून त्या जैतांत लाभचो संतोश आमी भोगीचो कर सोमया. तो खुरीस आमच्या बाचावेची निशाणी जावन स्विकार करून तातून आटपलेले सडवण आमी जोडीशें कर सोमया. आतां आमी एक गीत गावंक तयार जावया. मोजो शेसांवच्याक तें गीत मेस्त्री नंबर सांगतलो आनी हें गीत आमी गावया. सुमयेंत आमकां दिवचें आपोवणें, म्हजो शिसांव कशी व्हरताय तर म्हजो आनी तुजो खुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान ये म्हूण सुमी आपयता तें गीत आमी गावया. पानांक 248 248. Muso sisancha kushivarda ke kores tuzo patlav kar mozo muzo sisancha kushivarda ke kores tuzo patlav kar mozo asat mati
आपलो जीव शेता नी जावन सांडता आपल्या त्यागा वरवीं सगळें जिखता म्हजो सेसांच्या खुशी व्हरता घे गोरेस तुजो पाटलाव कर म्हजो कश्टाल्यान येया सरशी म्हज्या झुमूचें घेवन तुमी विशेव घेया जो कोण जोत घेवन आपले फाटी देखता करूंक कांय सकचो ना राजान म्हजो सेसांच्या खुशी व्हरता घे करीस तुजो पाटलाव कर म्हजो सेसांच्या खुशी व्हरता घे करीस तुजो पाटलाव कर म्हजो. जेजू गेत्सेमने मोळ्यांत मागणें करता. अशें गेत्सेमने नांवाच्या एका मोळ्याक ते येवन पावले. थंय आपल्याशी सांगतो सांगा लागलो, हांव मागणें करीसर तुमी हांगा बसा. आनी पेद्रू, जाकोब आनी जुवांव हांकां सांगाता घेवन तो मुखार गेलो. दुखेस्त आनी खंतिश्ट तो जालो आनी तांकां सांगा लागलो, म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मोरताशें म्हाका भोगता. तुमी हांगा रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. आनी चिक्के पयस वचून तो धरणीर सरपडलो आनी साध्य जाल्यार ती कश्टांची घडी आपणा वयली उतरून वचूं दी म्हणून मागा लागलो. आब्बा बापा म्हणालो तो, सर्व संगती करूंक तुका साध्य जाता. म्हजे वयले हे संकश्ट तूं निवार. तरी पूण हांवें खोशी व्हरचें न्हय, बगार तुवें खोशी व्हरचें जावं दी. तरी पूण हांवें खोशी व्हरचें न्हय, बगार तुवें खोशी व्हरचें जावं दी. बाबा आनी भयणी, खुरीस म्हणटा आसतना आमकां उगडासो कश्टांचो जेजून कुर्सार उमकाळचें पिंतूर आमच्या मतीक कश्टां दुखां व्हडव्हडांचे चिंता फाडटा. आमचें जिवीत, मनशा जिवीत, ह्या जिवितांत कश्ट सदांचे. कश्ट आमच्या फाटल्यान आमची सावळी आमचो फाटलो केल्ले बरी कश्ट फाटलाव येतात. कश्टा वेळेन जिवीत ना. विविध कश्ट विविध रितीच्या मनशांक दोसतात. आनी जेजू की
खुर्सा वरवीं कश्ट बगूंक मेळटात म्हणून कळीत आसलें. हें सगळें चिंतून मोगाच्या भावा आनी भयणी जेजू गेत्सेमने मोळ्यांत मागणें करूंक गेला. हें मोती तुमच्या येवं दी. हें आराधन एका ध्यानाच्या रितीचें आराधन. सक्रामेंताकच पळोवनूच हें पिंतू तुमच्या मोतयेक हाडूंक जाता जाल्यार हाडा. दोळे आमची गरज आसल्यार तशें करा. सक्रामेंताक गेत्सेमने मोळ्या भितर जेजू रिगता. ताच्या लागशिल्ल्या त्या गाशीसांक जुवांव पेद्रू आनी जाकोबाक आपोवन गेला. म्हाका भें दिसता म्हणालो जेजू. हांव मोरताशें म्हाका भोगता. हें वाचतना म्हाका मस्त भोगलें. एक मनीस तर तरणाटो मनीस 30-33 वर्सांचो तरणाटो म्हाका भें दिसता. आनी ताचे वरी चड हांव मोरताशें म्हाका भोगता. भावा भयणी, आमच्या घरांत हुशार आसलो एक व्यक्ती सक्कट सोमा आसा, बरें जेवला, बरें उलयला, बरें मागणें केलां, बसून आसा. पूण एकच फावटी हांव मोरताशें म्हाका भोगता. ही उतरां आयक. जेजू तुज्या लागीं आतां सांगता म्हूण चिंत. तुजें नांव आपोवन नांव खाण तो सांगता. भावा भयणी, हांव मोरताशें म्हाका भोगता. खंयचें तें काळेज तितल्यान दारूण खंयच बोगणां उदून येवना तशें तसलें. खंयच बेजाराय खंत बोगनासलें आसा की तसलें काळीज. तरणाटो बोलायकेवंत मनीस हांव मोरताशें म्हाका भोगता. आय फील लायक आय एम डायींग. कितलेशे दाखले आयले ह्या दिसांनी वॉट्सॅपार. काल एक आयलो दाखलो बॅडमिंटन खेळटाना सुद्दां पडोवन मेलो. पोर एकलो रोसाची ती रोसाचो गिना हळदीचो संभ्रम तशें करूंक म्हणून तो वचून बसलो. हळदी हातान खाण गेले मात्र थंय सोम तो पडोवन मेलो. 2 म्हयन्या आदीं 2-3 म्हयन्या आदीं एकलें चेडूं उडपी तशें रोसाची वाटली व्हरतना मुखार डान्स केलेले नासून येता आसतना वगी वजें व्हरतना थेंब पडोवन मेलें. बाबा भयणी, अशें चिंतीनातलें बरें मोर्न येताना आपल्या आंगा संवसाराच्या सोडून धरा जेजू क्रिस्ताक. ताका कळीत आसा फाल्यांच्या दिसा ताणें कितें पुरा भोगूंक आसा म्हणून. शुक्रारा दिसा जावचें या ब्रेस्तारच्या रातीन तावन शुक्रारा आपणाचो निमाणो उसवास आसता म्हणून जर जावचें घडचें हें सगळें ताका दिसता. पयल्यांत रूप दिसता. शिशांनी ओडचें, ताचें वस्तूर व्हरून पिंजून काडचें, ताका मारचें, जरबंदांनी मारचें, माथ्याक कांट्याचो मुकूट धरून थंयसर सांडसूचें आनी ताकाय मारचें, फाटल्यान मारचें आनी कोणें मारलें म्हणून सांग म्हणचें. ताचे वयर तीर्प, दुखचीं उतरां, खेणचीं उतरां, नाका जाल्लें ताजेर थापचें, ताच्या विशयांत विरोध आनी सूख तीर्प दिवचें, तीर्प वाद करचो, भरादेक खुरीस वोवचो त्या वोतांत, त्या थाणेंत, त्या कुर्त्याच्या वाटेर. थोड्यांनी कुमो करूंक येवचें, थोड्यांनी थंयसर खेळकुळां करचीं आनी निमाणें वस्तूर व्हड कुर्सार न्हिदावन त्या कुर्साच्या वयर न्हिदावन खिळे मारता आसतना ती दूख आनी फोर्सान तो कुरीस नीट करता आसतना ताची कूड 3 खिळ्यांचेर उमगळची. भालयेक कडवळाक भालयेन तोपता आसतना रगत आनी उदक वाळचें. हें सगळें ताका आज दिसता. कित्याक तो देव हें पुरा पळयता आसतना आपूण उरोवन गी
आतांच हे चिंत आसतनात म्हाका मोरताशें भोगता. हें चिंत आसतनाच आतांच हांव मोरता अशें म्हाका भोगता. तुजें काळीज मळवळून तेके मोवाळून दी बाबा. तुजें काळीज तेके मोवाळून दी भयणी. जेजू तुजे लागीं बसून तुज्याच कानांत सांगता म्हूण चिंत हांव मोरता अशें म्हाका भोगता. कोणाक सांगू? म्हजो बाब ना, मेला. माय आनी खंय सांगी मांयक लागीं येवंक सोडनात. हांव मोरता अशें म्हाका भोगता. कोणा कडेन सांगू? पूण देवाच्या आदारान सगळ्या त्या निमाणे शुक्राराचे कश्ट ताणें सोंसले. खुर्सार ताका उमकळायता मुसर ताणें ते सोंसले. तो कुरीस ताणें वोबयलो. त्या कुर्साचेर तो मेलो. पूण पुनर्जीवन जावन सर्व कश्टांचेर जैते वोन जालो. हांगासर आमकां संतोश भोगूंक, हांगासर आमकां ताचें तें जैत वोन जावंक अवकाश. जैते वंत जालो देखून तो आमकां आपोण दिता. कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा तर तो आपणाकच इन्कार करून दी. आतां आमी गायलें गीत. आनी आपलो कुरीस उखल घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. तें धैर्य जेजू दिता. भारत एक कुरीस म्हज्या खांदार दिलो तो हांवें निराकार करूं ना. तो घेवन तो वोवून ताचेर उमगळोन म्हजो प्राण दिलो. पूण हांव जैते वोन जालो त्या उद्देशी. आपलो कुरीस उखल घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. इतल्या धैर्यान तो सांगता. आतां आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांतले हे कश्टाचे कुरीस बाबा आनी भयणी धैर्यान स्विकार केल्यार मात्र ताचेर आमी जैते वोन जावंक शकता. तुजें आनी म्हजें जिवीत कश्टाचें वयतर जेजूचें जिवीतय ह्या संवसारांत कश्टांचें जावन आसलें. देवाचो पूत तरी मनशाच्या परिस्थितींत तो वेगळो नातुरलो. हें सर्व ताणें भोगलां. आमकां भोगची थाण, आमकां लागची भूक, आमकां येवची दूख, आमकां येवची तसली पिडा हें हर एक ताणें सोंसलां आनी हर एक ताणें स्विकार केला. तरी तो आमकां म्हणटा कश्ट न्हू आनी वजन वोवितलें न्हू हे ह्या म्हजे सरशी हांव तुमकां विशय दिता म्हूण. कितल्या तरांचे पिडेचे मनीस आरेगार, बेरे, केप्पे, मोने देंवचार लागले, मोरणाचे तरेन आसले, मेल्ले सयत तशें तशें येवन जीव जाल्ले. कितल्या जाणांक बरेंपण जालां. हें सक्कड बोळ ताच्या कुर्सांत हांव ताणें जोडुल्लें. पयलेंच जोडलें. तो वोवोवच्या पयलेंच ताणें तें जोडलां आनी तो फळ ताणें ताच्या भावंडांत थंय वांटून घेतलो. आतां आपले तो कुरीस वोवून ताचेर मरून जिवन जावन आतां सक्रामेंतांत हांगासर आसतना ताच्या कुडी रक्ताचो कश्ट मरणाचो फळ सोडवणेचो फळ तुका आनी म्हाका उदंड मापान मेळून दी म्हूण तो खोशी व्हरता. देखून जेजूचे कश्ट नियाळटा आसतना तुज्या जिविताचे कश्टय नियाळ. जेजून कुरीस इन्कार करना. देखून तुका आयिल्ले कश्ट हे खाण व्हर म्हूण सांगताय गी. सांगताय जाल्यार म्हजी खोशी न्ही तुजी खोशी जावं दी म्हूण सांग. हांवें ते कश्ट वोवयचे म्हूण तुजी खोशी जाल्यार हांव वोवयतां. पूण वोवूंक म्हाका तांक दी. नंतर तुजी खोशी वयता जाल्यार म्हाका गूण कर. ह्या भावार्थान माग बाबा आनी भयणी.
कश्ट जातले न्हू वजन वयतले न्हू हे ह्या म्हजे सरशी म्हणसो जेजू तो कांय कश्ट भोगून नातलो न्हय ताकाच ताजे कश्ट वचूंक कश्ट जाताले त्या गेत्सेमनी मोळ्यांत आसतना ताणें मुखार सोंसूंकाचे कश्ट नियळ भोगुल्ल्या आनी वळवळ्याचें रूप सुद्द हाका साक्ष आपणाचेर येवचे कश्ट सोंसून नियाळून बापा ही कास निवार हे कश्ट निवार पूण तुजे कुशे प्रमाणे जावं दी हांवें वोवय जे म्हूण तूं म्हणटाय हांव वोवयतलोच आनी ताणें वोवयलें आमच्या कश्टांत आमच्या पिडेंत आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत भावां आनी भयणी हांवें ते कश्ट सोंसे जाय म्हूण देवाच्यो कुशी वयतर ते वोवंक आमी फुडें सर जाय आमचेर कश्ट अनवर येता आसतना कितें जावंक पुरो देवाच्यो कुशी म्हूण आमकांच आमी विचारूंक जाय देखून कश्टांत हांव पळापळ घेवंक आमी प्रयत्न करता गी वा एका घडयेच्या सुखा खातीर मेळच्या थोड्या कश्टांत हांव सूख करून घेवन सस्नाक लागून अशें सूख होगडावंक घेता गी जेजू आमचो आदर्श जेजू आमचो बरवसो देखून ताणें कश्ट स्विकार करन सूख आपणायलां आनी तुका आनी म्हाका कश्ट जाल्या हर एकल्याक सांगता दिल्ले कश्ट मेळिल्ले कश्ट आयिल्ले कश्ट स्विकार कर म्हाका तें समजता आनी ताचे उद्देशी त्या सांगता बरोबर म्हाका सोम्या तुजी कुशी जाय हांव म्हूण आनी म्हजे कुशे बरोवन हांव तुका बोल दितलो वा तुका गूण करतलो म्हणटा सोमी जेजून आपणाच्या कुर्साच्या मोर्ना मरिफात जैत आपणायलां देखून आमकां सांगता तुमी संवसारांत आसता म्हणसर कश्ट दगदोणी तुमकां आसतलीच पूण तुमी धैर्य घेया कित्याक हांवें संवसाराचेर जैत वेलां संवसाराचेर जैत वेलां कुर्सां मुखांत्र हें सत केदींच आमी विसरनाये आमकां मेळिल्लें जैत कुर्सां उदेशी हें केदींच विसरनाये देखून कुर्सांत हांव धांवोंक ना कुर्साचेर उमकळची जर कुशी देवाची हांवें कुर्सार उमकळूंक कुस्त जाय कश्ट मारेकार पिडा सोंसी जाय म्हूण ताच्यो कुशी जाल्यार सोंसची पूण सोंसूंक थांक तुवेंत दिजे सोम्या म्हणाचें कश्ट तूं दिताय जाल्यार ते भोवूंक सोंसणीकाय आनी बोळी तुमचो दी तशें उलय बाबा तशें उलय भयणी आनी हाका आदार जावन परतून आमी आनी एक गीत गावया मोजो शेसांव कोणा शेता तें गीत मेस्त्री सांगतलो आनी तें गीत आमी गावन आमचे कश्ट आनी सुम्याचे कश्ट बराबर नियाळया आपणाक स्वीकार करून दी कुरेस आपलो खांदार घेवन तो फाटल्यान म्हज्या येवं दी शिडेन कसादुका हांव कुर्सा पोटलून धरता कुर्सात हांव मातयेनी दवरता
ओटलून धरता पिडे शिडे कष्टा दुखान हांव खुर्साक ओटलून धरता पिडे शिडे कष्टा मोगाल भाव भयणीनो आराधन आमी केलें देवाच्या उतराचेर नियाळी केलो आतां आमच्या जिविताचेर एक दीस घालया एक नदर घालया आनी केल्ल्या चुकींक सांगाताच बोगसाणे मागया मोगाळा जेजू म्हज्या जिवितांत जायते फावटी कश्ट आयले पूण सबार फावटी म्हजी दिश्ट त्या कश्टांचेर कोसोवन हांव निराशे जालो सलवालो आनी थोडे आमचे भाव भयणी तुजेर पातये नासतना कश्टांचेरच दिश्ट खोवन मरण पावल्यात जावं की पुरो आज तुज्या कश्टांद्वारे म्हाका तूं शिकयताय बाबा भयणी कश्ट थोड्या फावटी हांवें धाडचे तुज्या भावार्थाचे परीक्षा करूंक मोगान स्विकार करताय गी हांवें दिल्ली देणी बेसांवां बरें तें घेवंक कसो धांवून येताय तशेंच हांवें दिल्ले कुरीस घेवंक फुडें सरताय गी म्हणून तुवें जायते फावटी परीक्षा केल्या आसतली आनी जायते फावटी त्या परिक्षेंत हांव फेल जालां हांव सलवालां हांव चुकलां मेळ्ळे उपकार मात्र आशेवन उपकार मेळ्ळ्या उपरांत जायते फावटी तुजी वित्सर म्हाका पडल्या सोम्या तसल्यो घडयो हांव तुका आतां समर्पण दितां तो वेळ ती घडी केदार तुका हांवें पयस केलें तुवें दिल्लो खुरीस घेनासतना तुवें दिवचें वजें आनी आनी जूं म्हज्या खांदार घेनासतना जायते फावटी हांवें पाप आदारलां सोम्या खुरीस आयिल्ल्या वेळार पयस धांवलां एका भावान म्हजे लागीं केदाळें सांगचें आसलें म्हजे वरी चड प्राय ताका जेप्पो सेमिनारीन तो काम करतालो तो व्हड हांव जेप्पो सेमिनारीक वचनातलो म्हजें व्हड जाल्लें शिकप जाल्लें तरी ताका कळ्ळें मागीर हांव थंय शिकलो म्हणून आनी तो रिटायर्ड जावन उपरांत ताका कितें कॅन्सराची कितें पिडा आयली आनी हर एक फावटी बेकार काडटा हांव आसतना मिसाक येतना ताणें एक मूठ चॉकलेट हाडची आनी म्हाका दिवची हांव एक ल्हान भुरगो आसलें बरी ताका बेजार जावचें नाका म्हणून ती चॉकलेट हांवें खावन घेवची आसली आनी ताणें म्हाका हर एक फावटी म्हणचें फादर बरी भलायकी आसतना हांव बरो आसतना हांवें देवाक कंप्लेन करूं ना देवा कांय म्हणूं ना देवा तुवें कित्याक म्हाका बरी भलायकी दिल्या म्हूण हांवें विचारूंक ना देखून आतां म्हाका कॅन्सर जाला जाल्यार देवा कडेन कित्याक म्हाका कॅन्सर दिलें म्हणून विचारूंक म्हाका हक्क ना म्हाका बरें पोट जातना म्हाका बरें तुवें दिल्ल्या वेळार हांवें तुका विचारूंक ना कित्याक हें पुरो बरें पोट म्हाका दिलां म्हणून कित्याक ही पुरो बेसांवां म्हजेर घे म्हणून देखून आतां ताणें म्हाका पिडेचो कुरीस दिल्ल्या वेळार इसा कित्याक म्हाका हो कुरीस दिला म्हणून विचारूंक म्हाका हक्क ना म्हाका धैर्य ना खोलो भावार्थ मोगाच्या भावानो भयणीनो एक सिनियर सिटीजन लागीं 65 वर्सां उतोरलो तो दादलो मनीस लंबू जिवान
कितलें समाधान जातलें हांवें ताचे कडेन उलयता आसतना एक पेडेस्त तो तरी असलो भावार्थ उसारचो अशें जाय जाय आमी मोगाच्या भावनान भयणीनो कश्ट आयलें म्हणटा आसतना तक्षणान देवाक दुरसोवचें आनी म्हाका कितें आयलां हें हांवें खंय सूख केल्या म्हणून आमी सुखी करूंकूच करना गे आमी पाताक आदारूंकूच आदरना गे जेजून सूख केल्लें गी तो कोरीच व्हावंक तोलो अकमान बगूंक ताणें कळ्ळें म्हणून पाताक आदारलें गे फकत तुज्या आनी म्हज्या मोगा खातीर ताणें इतलें बरो सोंसूना गे ताणें सोंसिनातलें कितें आसा सांग अकमान जेरबांद मार खुर्सार मोराण देखून हे घडये आमी सूख मागया सोम्या जेजू ह्या प्राचीन काळांत आमी आतां आसांव तुजे कश्ट मरण नियाळचो वेळ हो देखून येदल म्हणसर कश्टांतय मस्त हांवें निराशा उसारन आनी कश्ट स्विकार करनासतना तुका हांवें दुखयलां तुका मात्र तांणी कुरसांवक आनी कश्टांक हांवें सोडलां आनी हांव पयस रावलां तुज्या कश्टांत हांव भागीदार जावंक ना देखून आमी सूख मागया आनी बोगो सोम्या म्हणलें गीत आतां आमी गावया बोगो सोम्या पाता मोजी बोगो बोगो सोम्या पाता मोजी बोगो काकूट मोजी गये देवा आगानीत काकुळती अपराध मुझे काडसर बसून मुझेर पावबीर मोदी बोगो सोम्या पाका मुजी बोगो बोगो सोम्या पाका मुजी बोगो अर्दान जालें दुखीचें विधान दूख बोगसो भाग जालो आतां तिसरो भाग अर्दानाचो अर्गां दिवचो खंयच्या खातीर अर्गां दिवचें कोवीड पिडेक वळख जाल्लो शुश्रूषा आनी चिकित्सा घेवन डिस्चार्ज जावन घरा येता आसतना ताका मेळिल्लें बिल्ल पळोवन तो रडलो ऑक्सिजन दिल्ल्याक लागीं लाखांचें वगी 8 लाखांचें बिल्ल आसलें तो रडलो म्हूण तो स्वताच्या शिबान विचारलें तुजे कडेन पयशे नात गे दुबळो गे तूं तुका हें बिल्ल पयशे भरूंक कस जातात गे ना बा म्हजे कडेन पयशे आसात हांव बिल्ल पे करतां त्या विशयान कांय उणें ना पूण म्हाका आतां 80 वर्सां प्राय आज म्हणसर हांवें सेवुल्ल्या वाऱ्याक देवान म्हजे कडेन पयशे विचारुनात जल्मल्ल्या घडये तावन हे घडये म्हणसर हांवें धर्मार्थ वारें सेवलें देवान वा कोणेय म्हजे कडेन पयशे विचारुनात पूण आतां हे घडये म्हज्या पिडेक लागून हांवें ऑक्सिजन घेतलें पंचच्या खातीर आनी ताका हांवें पयशे दिवचे पडले तुका खंयच्याकच उपकार आठोवंक आतां मोत घेना जाल्यार भयणी बाबा
उडास तर तूं वारें सेवताय जल्मल्ल्या घडयेंत हांव वारें सेवताय कितलोसो लोक वेकाळ वारें सेवन मरतात भोपालांत कितलो लोक मेलो पण तुका आनी म्हाका आतांय त्या नाकाच्या बुराकांतल्यान उस्वास घेवंक स्वास घेवंक तशेंच गरजनातलो स्वास काण गेल्लो भायर कार्बन डायऑक्सायड भायर सोडूंक सगळें धर्मार्थ जावन आसा आमकां देव बिल दितलो मेल्या तक्षण झडटी करता आसतना इतलीं वर्सां धर्माक वारें घेतलें दी म्हाका पयशे म्हणून ती आमचो देव धर्माक अशें वारें ही सगळी भुमी हांवें बगचें सकड सोबाय आनी कितें उणें इतलें आमी भोगल्ली आमी थेन्स पावनांगी आमी मरता म्हणसर देवाकार गांदिवंक मागीर फुडें वशेंत तुज्या वैयक्तीक जिवितांत जल्मल्ल्या घडयेचेर आतां म्हणसर हांव जीव आसा तर कितलेशे बॅक्टेरिया कितलेशे व्हायरस म्हजे भितर गेल्यात कितले फावटी पिडा आयल्या ताप आयला हांव गूण जावन नांगी आज हांगासर बसून नांगी दिसाक 2 या 3 जेवणां म्हणून म्हाका जाय केदार म्हणून म्हाका देवान उपाशी गेलें गी जावंक पुरो थोडे फावटी जेवंक नातलें तरी त्या बुकेन थावनी म्हाका देवान राखलां आनी निवारलां न्ही गी कितले फावटी एक्सिडेंटांक आवरांक वाऱ्याक हांव बली जालां कोणना ताचे हांव देवान म्हाका निवारूंक ना गे कितले फावटी म्हाका जिवेशी मारूंक म्हणून म्हाका वायट करूंक म्हणून हेरांनी प्रयत्न केल्ल्या वेळार देवान ताच्या आंज पडव्याक धाडन म्हाका राखलें तर तो एक अवकाश न्ही गी देवाकार गांदिवंक सकरमंतांतल्या जेजूकार गांदिवंक कांयच नाका म्हाका गरज पडटा आसतना येत्त सकरमंतांतल्या जेजूस अशें धांवून येवन जेजू म्हाका अशें जाता जेजू म्हाका तशें जायचें जेजू म्हाका तें जाय म्हाका हें जाय म्हूण तुवें म्हणलें जेजून आयकून मौनपणी तुका दादान दिवना गे कितें तुवें करूंक जाय कितें तुवें दिवंक जाय हें गीत आमी गावताय गायता हांव जायते फावटी कितें देवान दिवना कितें देवान करूं ना सोम्या जेजूक अर्गां दिवन खंयचेंय एक अर्गाचें गीत मोटवें आतां आमी गावया अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या दिनवाशी मन म्हजे उपकार तुजो बाळून भरला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या निमाणी घडी आमी दिंबी घालया 11 वांटो सकरमेंताचो विनवण्यो करच्यो आमच्या गरजां खातीर मागचें तुमच्या मती कितें येता त्या खातीर मागा बाबा आनी भयणीनो तुमच्यो गरजो आमी विसाच्या पयलींच आमचो देव जाणा देखून आमच्या काळजांतले आमच्या मनांतले इरादे जेजूक समर्पण दिवया अपप्रचार वांट्या फांट्या जावं कश्टांच्या आमच्या पवित्र सभेंत शांती समाधान रास करूं म्हूण मागया
जायते मिशनरी सांजू देवासा बरी तुजें उतर परगट करच्या सुमेज तांचेर येवच्या कश्टांत तांकां तुजो सांगात दी म्हणून आमी मागता सोम्या. सांजू देवासा तसले उर्बेस्त मिशनरी आतांय आमचे ते उपजोवन दित सोम्या. तसलें धैर्य आमकां फावो कर सोम्या. ह्या प्राचीत काळार आमाल पयवणें राग द्वेश जाग्याचे समस्या हे पूर आसात जाल्यार असल्या कुटुंबांत तुजो विशेश आदार दी. ह्या समस्यांत न्हू ह्या वायट संवयांत पयर रावंक पिडेन कश्टांत खनबेजांत आसच्या आमच्या भाव भयणीक नश्टांत सांपडलेल्यांक बिझनेस सगळें फोडोवन गेल्या वेळार अदानीचें सगळें गेल्ले बरी तुमी खंय इनवेस्ट करन ताचो फळ जावन तुमचेंय आलें इल्लें होगडान गेलां जाल्यार तें फावते प्रमाणे नित्य प्रमाणे तुमकां मेळोवन देवून मागात. जायत्या शोशणांक वळख जाल्ल्यांक दुबळीकायेंत कश्टोवच्यांक काम नासतना बेकार आसल्यांक सगळ्यांक तुजो आदार दी सोम्या. आनी शेकी तुजे कश्ट नियाळ्ळी आमी आमचे ते कश्ट आसतना केदींच तुका दुरसां नासतना ह्या कश्टा मुखार तुजी खुशी कितें सोम्या तें स्विकार करूंक म्हाका आदार दी म्हूण आमी तुजे कडेन मागता. फकत श्लोक मात्र आमी ह्या कित्याक सोगावया. आयक मोचे मागणें सोम्या देवा आयक मुझे मागणें सोम्या देवा उदार काळीज तूं दे म्हाका आयच्या दिसा. आयक मोचे मागणें सोम्या देवा उदार काळीज तूं दे म्हाका आयच्या दिसा. सक्रामेंताचे आशिर्वाद घेवंक तयार जावन तांतुमेर गो गीत गावया. येद्या वोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सोलवून वेच्या अस्कत विश्वा बावाटाचे बळ देव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाडता. प्रार्थुया. हे देवा विचित सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सोडणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरको ताच्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या आमी पळयत बिस्तेरांक आमी मान करूंक
आमकां दयेन फावो कर जो जेता आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन. हांवें केदाराय सांगचें आसा ह्या जागा सक्रामेंताचें बेसांव दिता आसतना आमी सक्रामेंताकच पळोवचें आनी मागीर ह्या जाग नमस्कार करता आसतना सक्रामेंताक नमस्कार करचो. मोनानी जंबावारता एक वट सुम्या तुझे भोवती तुझे तनपोशी संबरोन पराकली तनबरगडतेल्या तुझी दिरवी तुवें आमकां विस्तार इश्मोन आपयला दैवीक जीवन भरलाय भावार्थान एकठांयलाय काळजा मोनान एक जण भावार्था एकवट जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे दानपोशी संबरोन पाराकली तनपरगडतेल्या तुझे हिरवी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. वायट सडलेलें आनी बरें जिवीत जियेल्लें म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर आयच्या पयल्या वाचपान. तर आमी हांव पदके म्हणटा आसतना वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पदकां केल्या म्हणटा हांव. तर खंयचें वायट आमी केलां आनी खंयचें बरें आमी करीत आसलें तें करूंक ना असल्या सरसुकेचें वखसण्या मागया. हांव पातकी सर्वद्र देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान अनुसरून वायटात धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध बरी सगळ्या देवांता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं घरांतून प्रार्थना मागता. सरपद विधा देव आमची एकाकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्याका सोम्याका Kristaka Gudgan Kristaka Gudgan Somyaka Gudgan Somyaka Gudgan Prartuya सर्वेस्पर आमच्या बाप्पा सांजुजे वसाक परजळेत मागण्या आनी दुबळिकायची जिणजी येवन तुजे परजेक देखी बरेच जिविता मुखांत्र साक्ष थिंग फोव केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळिकायच्या स्पिरितान नवे जिणेची चाल धरूंक फोव कर म्हूण मागता.
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एजेकियल प्रवाचेच्या पुस्तकांतले वाचप. सरेस्पर देव असे म्हणटा, कोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पथकांक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पळोवन न्यायनितीन चलात जाल्यार तो खरेंच जियेतलो. तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याच पथकांचो हांव आनी उगडास करचो ना. ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोश भोगता, उलयता तो सरेस्पर देव. ताणें आपल्या खोटेपण सांडून जियेल्यार मात्र अदीक संतोश भोगता न्हय. पूण नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो कांटाळेच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेत गाय. ताणें केल्लें खंयचेंच बरें करण्याचो उगडास उरचो ना. कित्याक ताणें विस्वासघात केला आनी पाताक केला. ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो. तरी तुमी म्हणटात सरेस्पर करता तें सारकें न्हय. इस्रायलाच्या घराण्या आयक, हांव करता तें सारकें न्हय वा तुमी करतात तें सारकें न्हय. नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणें केल्ल्या वायटाक लागून मरता. पूण खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयता. आपणें केल्ल्या सगळ्या पथकांक ताणें पाठ केल्ल्या देखून तो खरेंच जियेतलो. तो मरचो ना. देवाचें उतार हें. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखसी सोम्या तर तुजे मुखार रावात कोण. तूं सोम्या खोटेपण लेखशी सोम्या तुजे मुखार रावत कोण. पाताळांत तावन सोम्या हांव तुका बोब मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो तुजे कान तीत दिवन दीत म्हज्या कालत्या विणंतेच्या ताळ्याक. श्लोक. तूं सोम्या खोटेपण लेखशी सोम्या तुजे मुखार रावत कोण. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखसी सोम्या तुजे मुखार रावात कोण. तुजे लागीं आसा देखून पथकांचें भोगसाणें, आमकां आसा तुजी भयभक्त. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी सोम्या तुजे मुखार रावात कोण. म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो भरवसून रावला. केतना फांतें जायत अशें म्हणून पारेकार आसवन आसता. त्या वर चड म्हजो आत्मो म्हज्या धन्याक आवंडेवन आसा. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी सोम्या तुजे मुखार रावात कोण. हे इस्रायला सोम्याची वाट पळोवन राव. कित्याक ताचे लागीं आसा काकूळत. संपूर्ण सुटका जाचे तावणूच लाभता. तोच इस्रायलाक तिच्या सर खोटेपणांतले सडयतलो. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी सोम्या तुजे मुखार रावात कोण. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. प्रकाश बरीत कुपा थावन बापाचो ताळो आयकोन आयलो. ओ म्हजो मोगाचो पूत ताचे तुमी आयका. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मात्या वापरप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या.
जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, शास्त्र्यां आनी फारिझेवांचे धर्मदिश्टी प्रास, तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले खरेत तुमी सर्गीच्या राजांत रिक्षिनांत. आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, जिवेची मारी नाका. जो कोण जिवेची मारता ताका निती सभे जडतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचे रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताणें येमकोणाच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजे खाणेक भेटोंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत, तर ती तुजी खाणेक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत फाटीं येवन तुजी खाणेक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करत तुका पाऱ्यांच्या हातांत दीत आनी तुका बंदेन घालतीत. सतत हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचे उतर हे क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमचे पैकी कोणें पुरा जिवशे मारला? तुमचे पैकी कोणें पुरा जिवेशी मारला? हांवें मात हात वयर गेला. हांवें तें हात वयर गेलो म्हूण चिंतलें ती केस सोमा करता. मोगाच्यानो हे सवाल विचारलें आयकतना तुमकां बगूंक पुरो फादर खालें जालें काय उडत उबे रावन आसलो ताका इल्लेशें तकली उली जाता कोण ना म्हणून न्हय. वा जिवेशी मारला जाल्यार उक्त्यान पब्लीक रितींत हे सवाल विचारचें गी आनी तें आमी सांगूंक जाता गी म्हणलो व्हडलो एक दुबाव. हांवें विचारूं कारण भोव सोंपें हांगासर वांद्यालांत आसा. पयलें कोणायकी पयलें जिवेशी मारी नाका म्हणून कानून आसलें. कोण जिवेशी मारता ताका निती सभेचे जडतेक उबें करूंक आसलें. पूण आतां जेजू सांगता, कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. म्हणल्यार जिवशी मारचें आनी भावाचेर वा भयणीचेर रागार रावचें एकच. देखून हांवें विचारलें कोणें पुरो जिवेशी मारला म्हूण. आतां तें समाधान जालें गे. तर पूण परतून हांवें विचारलें तर कोण पुरा तुमच्या भावा कडेन या भयणी कडेन वा म्हणजे सैऱ्या भितर वा वाड्यांत वा खंय कोणी म्हणी उलयनासतना रावल्लीं आसात गी, तुमी हात वयर घालचो नाका. पूण ह्या नव्या सोल्ल्यांत जेजून शिकयल्ल्या नव्या शिकवणे प्रमाणे कोण आपल्या भावा भयणी कडेन रागार आसा ताणें जिवेशी मारले बरेच. जिवेशी मारचें आनी रागार रावचें एकच. देखून जिवेशी मारल्याक निती सभे मुखार हाडूंक न्हय गे, रागार आसल्या की निती सभे मुखार हाडूंक. जिवेशी मारतना खालें जाता तो मरता. मेल्ल्या व्यक्ती थंय आनी म्हाका कसलोचो संबंद ना वय की न्हय. तर रागार आसतना खालें जाता. रागार आसलेल्या व्यक्ती कडेन व्यक्तीक आनी म्हाका आमचे मदें कांयच संबंद आसना. तें मेल्ली कुर्ती आनी जिवंत आसलो मनीस ताचे कडेन जर तर म्हाका कसलोचो संबंध ना, हांव उलयना, तर तोय म्हाका मेल्ले बरीस हांवें जिवेशी मारला म्हूण जालें. देखून विचारलें कोणें पुरा जिवेशी मारला म्हूण. थोडे भट्यो म्हणी आमी मारला आसतले तर रागार रावन वय की न्हय. देखून हांवें आतां वयर गेलो इल्लो इल्लो म्हण राग केला न्ही थोडे भटी. हांव करतां मनीस न्ही हांव. तर तें एक. दुसरें आनी तातूंत म्हजो नियाळ अखेर करता. तूं तुजी खाणीक भेटोवंक म्हूण हालतले मुखार येता आसतना तुका जर उडास येत तुज्या भावाक
वा भयणीक जावंक पुरो कांय तरी तुजे विरोध आसा तर तुजी काणयेक थंयच सोड आनी फाटीं घरा वच ताचे लागीं राजी जा मागीर येवन तुजी काणयेक भेटय म्हूण. आतां तुमी म्हणूंक पुरो आनी उतरांक सोमा गमन दिया तूं का आनी एका बाबा कडेन वा भयणी कडेन कितें राग वा विरोध आसा म्हणून न्हय. मगर कोणाक कोणाक हांगा वांजेला काल म्हूण सांगलां तुज्या भावाक वा तुज्या भयणीक तुज्या विरोध आसा तुका कांय ना तुज्या मोतींत कांयच ताचे विरोध ना तुजें मन नितळ आसा अंतस्करण नितळ आसा. तूं तुज्या भावा ह्या भयणी विरोध म्हणजे कुटुंबांत कुटुंबा भायर वाड्यांत वाड्या भायर फिरगजेंत आनी एकल्या कडेन तुका कांयच मनस्ताप वा कांयच ना सकट बरें पूण कोणाकय एकल्यान तुका वायट केल्लें आनी ताका तुजे कडेन आतांय बेजाराय आसा मनस्ताप आसा तो उलयना त्या दाडा तुवें कालें करी जाय तुजी काणयेक सोडी जाय हांगा आनी वचून राजी जाय जाय. फार विशेश न्ही गे विचित्र न्ही गे सूख म्हजी गे म्हजी सूख न्ही हांवें कांयच करूं ना. ती शेजाराची इतलीं वर्सां हांव उलयनात कालें करचें ती जावन उलयनात आमी उलोवंक तरी प्रयत्न केल्ले तरी कांयच उपकार पडोन देखून आमी सोडून चडलां. देखून आतां तरी मुखार येता आसतना म्हाका उडास येता हळे तांकां म्हजे विरोध आसा कालेंगी ती उलयनात हांवें कांय करूं ना सूख तांची तर हांवें काल्या काणयेक सोडी जाय हांगासर आनी फाटीं वचून राजी जाय जाय. हें जर तुमच्या मोतीन सवाल येता जेजू एक बरो मानसशास्त्रज्ञ म्हूण येता इज अ गूड सायकोलॉजिस्ट केदाळे उडास दवरा पद दिवचें कोणें इल्ली उतरां उरता तिके तोंड बांदचें कोणाक सूख केल्ल्याक वय मो सूख केल्ल्याक जर तर हांव हें पाशार जाता हांवें कांय करूं ना पूण सूख केल्लो वा केल्ली म्हजे लागीं पाशार जाता म्हाका पळयतना की तेंगे गिल्ले पड जाता कितें बी शिंपी गिळीचे न्ही गी एक पडश्याक अशें जाता आमकां असो अर्थ कालें आतां असो अर्थ कालें म्हाका तेका पळयतना जायना कितें हांवें सूख केल्या वा तिणें सूख केल्या त्या व्यक्तीक म्हाका पळयल्यानच एकच फावटी कालेंगी नर्वस जाता धैर्य पावना. आमी हें उडास दवरी जाय. दोगां मोदें झगडें जालें जाल्यार आनी तुवें कांय सूख करूं ना सूख सगळें आनी एकल्याक चित्त जाल्यार त्या व्यक्तीक तुजे कडेन येवंक जाय तुजे कडेन येवन उलोवंक जाय राजी जावंक मौन आसा पूण जाता कालें तेका खावजेणी बगता वा त्या व्यक्तीक खावजेणी बगता. हांवें जर वचून उलयल्यार हांवें जर वचून स्वारी म्हळ्यार जाल्यार सूख मागली जाल्यार फाटीं म्हाका गाळीत दिवन आणकी चड प्रॉब्लेम जायत गे या म्हाका इन्सल्ट म्हण जायत गे. म्हजें सूख केल्ली सूख हांवें न्हय वा आनी एकल्यान पूण आनी एकल्याक म्हजे कडेन येवन सूख मागोवंक ते कशें भिरांत कांय हांव ताका पाटी जाप दिवन आतां गे तुका इतलीं वर्सां हें जावन येदो जीव सुटून हांगी म्हण तशें कांय आनकी इन्सल्ट कर गी म्हणल्यार खावजेणी. देखून जेजूक हें ही इतली सायकोलॉजी इतली पिस्कॉलॉजी म्हणटात म्हळ्यार इतलें हें जेजूक समजता. त्या देखून जेजू म्हणटा बाबा भयणी सूख ताची जावंक पुरो पूण ताका तुजे कडेन येवन उलोवंक तितलें धैर्य ना ताका धडधड येता हृदयांत. देखून तुळस वच आनी खंडीत तो भाव ती भयण तुवें उलयतना उलयतली आनी सॉरी आनी म्हजे कडेन उलोवंक आयलो न्ही तूं इतलें हांवें सूख केलें जाल्यार सॉरी तुका देव तुका बेसावन दी म्हणून बरेंत उलोवन धाडटात. देखून जेजू म्हणटा तुका उडास येत जाल्यार तुजी काणयेक तूं सोड वच तूं राजी जा तुवें सूख करूं नाय व्हड ना पूण त्या व्यक्तीक येवंक तुजे थंय येवंक धैर्य ना तूं वच खंडीत जावन ती व्यक्ती तुजे कडेन उलयता म्हणून. तर आनी मुखार आमी उडास दवरया म्हजी सूख ना जावंक पुरो आनी एकल्याची जावंक पुरो पूण बोगसाणें हांवें दिवंक जाय पयलें मॅट हांवेंच काडूंक जाय. हाका क्रिस्तांव समर्थ म्हणटात हाका क्रिस्तांव धर्म म्हणटात आनी असले जावन आसात फाटलावतारी
क्रिस्ताचे पाटलावदारी नंतर आमी क्रिस्तांव न्हय आमी नांवाक मात्र कित्याक फारिजेवा आनी शास्त्रवर्णी चड धर्मदिश्ट तुमची चड जाय तुमी तांचे वरवीं चड बागेवन जाय तांचे वरवीं चड बरें जाय तर हेरांच्या की आमी बरें जावंक प्रयत्न करया काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुरगो बापा स्वीकार तूं कर हे बापा फोडी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता गे बापा काणिको गे बापा काणिको म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदुदा देव बापाक मानतर असलें जावं म्हण मागात बलिदान आपल्या मनाकरी महिमे आमच्या त्या पवित्र सभेच्या आदावास सर्वेस्पर मानून घेव सृश्टीचे रचणारा सर मनशांचे तारोका आपले परजे खातीर सांजू देवासान खतखतीत मोगान भेटयले मागणे आनी गलतेपोटाचे सादें जिवीत तुका भोव मानवालें हेस्त शेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां हो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक आमच्या देवान दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर्पदुदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोश बरयत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू देवासा पसत आमी तुका दिन वाचता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळेकायच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय हें ताचें देखी बरी पजळीत जिवीत आमचे काळजां क्रिस्ताच्या मोगान चडयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर दुतां भोगता सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता हांव पोवी 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताचे खाल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्यार तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासा करात
Bavartaso good purgatoria. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटा तुझ्या सौम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जेवणपणाचो आमी भक्ती फुडें उगड्याक सरता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीचे काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार व्यक्त कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितेमेचेर विस्तारलेले तुज्या अपवेश सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पिटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवारी मरये देवाचे माये संगाती भगवन जुजे तिचो पती भगवन दमदूत भगवन जुजे वास आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकमळान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. एकामेकाचें आनी देवलाचें बॉक्सांनी जोडून घेवया आनी म्हणया आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकारांतले वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे देश घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोणान सांबाळ तुजी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी सुभागी. तुजे भितरेचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. दुसरें कितें जिणेन म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अद्रेक सोम्या हांव सेंच्याक तुका मासा रक्तान सदां पोसाय म्हाका. दुसरें कितें जिणेन म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका.
सौम्य तूं दाकाची वाल आनी हांव तुका फाटो चिडकोन रावोशी गय म्हाका तेंची येता ताचे थंय तुजी येता शुभम फळ सदां दिवंक शकता अद्रेक सौम्य हांव सेंच्याक तुका मासा रक्तान सदां पोसाय म्हाका दुसरें कितें चिनेन म्हाका नाका सौम्या तूं जाय म्हाका अद्रेक सौम्य हांव सेंच्याक तुका मासा रक्तान सदां पोसाय म्हाका दुसरें कितें जिणे म्हाका नाका सौम्या तूं जाय म्हाका तूं जाय म्हाका तूं जाय म्हाका प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा ह्या बागी दिसा तुज्या पवण्याक पाळो देवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कोडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांत जेवची तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांजू देवासाच्या परजळेत शिकोवणी आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटोवंक आमकां करपा दी हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आशिर्वाद जोडोवंक तुमच्यो तकल्यो बगाया सर पदवीदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा वेगदांतले निवारूं दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावर्तान भरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं शांती समाधानाचे वाटे तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी सत अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं आनी सर पुरुदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसूं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार देगन बसा मुगाळ भाव भयणीनो सांज जे आसा तें पातयेनी दवरन सक्रामेंतांतल्या जेजूक आराधन करन मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आयिल्ल्या तुमकां सुमेसांचो इरादे सुमी जेजू क्रिस्त फावो करून दी आनी बेस्ट सवाणी तुमकां आनी तुमची कुटुंबां बरोवन दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा हेचे नोवेनाचे भक्तीपण चलोवन वेल्ल्या मानादीक बाप विल्फ्रेड रोड्रिगस कार्मेलीत याजक रिशिवनान ते आडाळते ते जावन आसात एडमिनिस्ट्रेटर ते जावन आसात बाप आसीसी रेबेलो पुणशेताच्या रेक्टराच्या नांवी आनी म्हज्या नांवी आनी तुमच्या सुमेसांच्या नांवी हांव काळजांत हांव उपकार तांचो वावुरतां तांच्या मिसावान बरें मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा कुमसराक कुमोकरच्या परंगपेचे कापुचिनी याजकांक मनादीक बाप नावीन आनी मनादीक बाप जिवन हांचो आमी उपकार वावुरतां तांकां आमी आभारी जावन आसा तशेंच तुमच्या कुटुंबांत खबर दियात व्हडा संख्यान एप्रिलाच्या 2 तारखेर त्या आयतारा ताळयांच्या आयतारा आमी व्हडा संख्यान ह्या कुस्सावाटेक सांगाता मेळचें होगला पाणी मानतुका कृपा मागून दे बाबा विघ्न साडे नाका विघ्न साडे नाका
Egri Bodaikan आम्ही बसच्या विविध इरादे ह्या हप्त्यांचं तुम्ही दिल्ले आम्ही ते सांगाता गेल्या आणि ते आम्ही वासाच्या पांयां बेचोवन दिता आणि तसो सर आमचे इरादे मागणी तो आमकां जेजू कडेन मागून दितलो म्हणल्यार पातयेन सकड इरादे आमी ताका बेचोवन दिता अर्गां ह्या हप्त्यान दिल्ली जावन आसा बरें काम मेळ्ळ्या खातीर काळजान तावन अर्गां दितात काम उरोवंक मागलेलें आनी तें मागणें पावलां काम वचोना तांणी अर्गां दिल्यात जाग्याचे 8 दीस बऱ्या तरान जाल्याक अर्गां दितात एकूटाम अर्गां दिता प्रत्येक जण घालपान तांकां बरें काम मेळ्ळ्या खातीर आनी घर बांदूंक फावो जाल्ल्याक आनी डॅडीचें शुगर उणें जाल्याक अर्गां दितात कॉलेजीन सीट मेळोवंक मागलेलें आनी तें फावो जालां देखून जुजेवा समरिफा जेजूक अर्गां तीं दितात इरादे ह्या परी आसा साबार जाणांनी बऱ्या भलायके पासत मागलां प्रत्येक जावन थायरॉयडाचें कॅन्सर आशिल्ल्या एका जोड्यान मागलां संपूर्ण गूण जायशें कालच्या दिसा ती ह्या पोवन तेळाक आयिल्ली आनी मागलां तशेंच एलर्जी वचोंक एसिडिटी रावोंक पाट दूख उणी जावंक हाताच्या बोटाची दूख उणी जावंक मोतीच्या पिडेंत वा डिप्रेशनांत तावन सुटका मेळोवंक गांठीची दूख उणी जावंक एका मिशनरी ह्या जाका डस्ट एलर्जी आसा गूण जावचे खातीर कॅन्सर पिडेंत तावन गूण जावचे खातीर प्रत्येक जाका मुस्लीम भावाची कॅन्सर पिडा गूण जावंक कोंकणी रावोंक हातांतलें केडू वचोवंक केस जटसे रावोंक मागलां आनी इरादे तांणी मागोवंक सांगलां सभा भुरग्यांनी परिक्षेंत पास जावचे खातीर मागलां प्रत्येक जावन एका भुरग्यान SSLCंत 540 मार्क्स मेळोवंक मागलां सेकेंड PUC परिक्षा बरोवंक बरी मोत एकल्या भुरग्यान मागल्या डिग्रींत परिक्षा बरोवंक मागलां सुप्रियाचे म्हणलें भयण 6 सब्जेक्ट ताचे क्लियर जावंक आसा त्या खातीर ताणें मागलां अनीश शायनी आनी शॉन परिक्षेंत पास जावचे खातीर ताचे कुटुंबाची मागतात 4 जाणांनी बरें काम मेळोवंक मागलां एक जावन कॅनडांत आवय खातीर आवयक बरी विजा मेळोवंक वा काम मेळोवंक एक भुरगें मागून आसा पिंटो कुटुंबाक UKक विजा मेळोवंक तांणी मागलां जर्मनींत काम मेळोवंक मागलां बेंगलोरांत एअरपोर्टांत काम मेळोवंक मागलां कॅनडांत PR काम मेळोवंक मागलां बऱ्या कंपनींत एका स्त्रीयेन काम मेळोवंक मागलां घराचें रीण फारीक जावंक मागलां 2 जाणांनी बरें घर बांदूंक जेजूची कृपा सांजुजेवा समरिफा ती मागतात एक कुटाम आपलें घर विकून वचोवंक मागतात पंचायताची आंगड एलामांत मेळोवंक एक कुटाम मागता मोतीक समाधान मेळोवंक एक कुटाम मागता भुरग्याच्या देण्या खातीर साबार जाणांनी मागलां प्रत्येक जाण 7 वर्सां तावन काजार जावन 7 वर्सां जालीं त्या भुरग्याच्या देण्या खातीर ती मागतात घर जागो भितर घालूंक शेजारची पळयता तांकां मोतीक उजवाड मागला 6 जाणां युवक युवतींनी बरी सैरीक मेळोवंक खातीर मागलां एकल्यान सारक्या रितीन बस चलोवंक आदार मागला लॉयड म्हणल्यार ताच्या भयणीक ताका आनी ताच्या भयणीक बरो संगातीन मेळोवंक मागता घरान समाधान मागतात तशेंच शेजारची माट मंत्रां करतात देखून तांकां उजवाड मागला एका तरणाट्यान कॉलेजीक वचूंक मोतीक उजवाड मागता 2 जाणांनी आमाल पियेवन येता सुरका मेळोवंक मागला एका भयणीन राती सारकी न्हीद पडना तिका न्हीद पडोवंक तशेंच तिच्या सुनेतान मोग मेळोवंक ती मागता 2 जाणांनी काजाराचें कार्य बऱ्या तरेन जावंक मागलां तेगा भुरग्यांनी सारकें उलोवंक ताचे कुटुंबाची मागतात तेगा स्त्रियाची डिलिव्हरी बऱ्या तरेन जावंक मागलां एका तरणाट्या मिसां वचून ताच्या कुटुंबाची मागतात भावाचें सोपान सगळें जारी जावंक भयण मागता पाऊल लिजारेस म्हणल्यार बरें काम मेळोवंक बेगीन बरें काम मेळोवंक तो मागता एका कुटुंबान ताच्या शेजारा केस घाल्या तांच्या मोतीक उजवाड मागला ह्या सर इराद्या पासत आनी आमच्या इराद्या पासत विविध इरादे घेवन आमी ह्या पवित्र तळाक आयल्या देखून आमी उबे रावया आमचे बसत आनी आमच्या दिगेन आसलेल्या बसत आमच्या फाटल्यान आसलेल्या बसत सगळे आमी आमच्या एक नोमा बेटोव्या दिंबे घालल्या आतोय घाल्या ह्या पुणतळाची विशिश्टता दिंबेर आमी पडटा आसतना जेजू आमकां ताणें मागलें आमी मागलें दिता देखून आमी आज आमचे उबारया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे राज आमकां येवं
तुझी कशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेली आमक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कुदपेन बरले तुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सवे पोट तुजे कुशीचें जेजू भगवंते मरिये देवाचे मे आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो रे तसो आनी सदांच सर्वता आमेन सांज जेवास बापाच्या नव्यानांत आनी लदिनांत आमी दिंबेगाल मागयेत हात वैगाल मागया आमकां सोडुले आनी दोळे दामपून आमी मागया सांज जेवासा मरिफास तुमी जेजू क्रिस्त आमकां मागलेलें फावो करतलो भगवान तुझं सेवाजाची लेदीन भक्तीपोनी आमी आतां मागया सम्या काकुळतामची कर सम्या काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गेच्या देवा बापा काकुळतामची कर देवा पुता संवसाराच्या तारका काकुळतामची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर संतिस्तिमा त्रिदांती एकास देवा काकुळतामची कर गोंयच्या बेनेवलेंत जल्मल्ल्या सांजेचे वास बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापाच्या देवास्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजेचे वास बापा आमा पसत विनंती कर दुबळे गायची जिने जियोसो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजेचे वास बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पासारलेल्या सांजेचे वास बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकांत देवदोनेक सांपडलेल्या कथोलिकाची बिरमत पावल्ल्या सांजेचे वास बापा आमा पसत विनंती कर मोरयेमायेचो सेवाक जावन आपणाकच मोरयेमायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजेचे वास बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कथोलिक भावार्थ जिव केल्ल्या सांजेचे वास बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपण आदारन मोरयेमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजेचे वास बापा आमा पसत विनंती कर कश्टांत संपडलेल्याच्या गडसाक पावोवंक तांकां बुजयल्ल्या सांजेचे वास बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर भावार्थ दवरून जिनियेंत आयिल्ल्या सर कश्ट अनवरां देयरण ससल्ल्या सांजेचे वास बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातिल्ल्या पासत देवा लागीं विनंती करच्या सांजेचे वास बापा आमा पसत विनंती कर भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावरलेल्या सांजेचे वास बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकोन सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडलेल्या सांजेचे वास बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले बगस आमकां येसम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले दयेन आयक आमकां येसम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले काकुळतामची कर ये सांजेचे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गितांव देवाची बेसावां आमकां वणटीत आसाय तुजे जिवान आमकां एक आदर्श तुवें चलले वाट आमच्या क्रिस्त जिणयेक मेल फांगत तस वाटेन आमी चलच्याक तुजे तान प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पिता सांजेचे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेडटलें तुज्या जिणये देवाचो अपारमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वंचाक तूं सुटसुटीत जालोय अंतकारांत बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट वगडायल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचे उतार परगट करन सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लत घाल देवाचे उतार परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेलांचे बाच्या विशयंत चिंतूंक आमकां शिकय सांजेचे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्याचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गडसांक तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसली तांच्या जिणयेंत नवो भरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान बावण्याच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमचे जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरिपात शिकेल्लें आसता जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्ट जाल्या तें पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागोवंक आमकां प्रेरीत कर
सांजेचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मसत तुजे सवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळोशे केलोय आज सरकारासांत देवा संगी तूं आसाय तें तावन तुजी मोगाळ दीस आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचे जिवान तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसाराय तुजे मुखार हाडता आमच्या गडसाक तूं पाव आनी आमच्या पसत देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गडसा पसत देवा लागीं विनंती कर सांजेचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन कदेंच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सर पासातावन आमकां राखोन व्हर बाबार्थांक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका जेसून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमाच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशी एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे संगाता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससना जिवांचे भाग आमकां मेळेशें कर आमेन सौम्याचे नावे आमचो आदार ताणे रचला सर्गाने संसार सरस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो प्रार्थुया सर्गींचे बाप्पा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान वेजमितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका सान सुजेवासान आपले जिणये आनी मोरणान जायती अजापां करून तेच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली हाचे विनवणेन आमचो बाबात वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतल्या विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसारी तरल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजे कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सरस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे असो प्रार्थुया आज सांज देवाच्या नव्याच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो आमेन सांज देवसाच्या विनवण्यो सगळ्या पिडेंतलें सगळ्या वायटांतलें तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रतेचें बळ मेळो आमेन सांज देवा सर्गीच्या राजान आपणाच्या बापाच्या एकवटांत आमच्या खातीर विनंती करता म्हूण सगळे पवित्र पासून तस बरें जाता तुमी सगळीं त्याच बापान बासायलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकोट जोडून ससनाक संतोश भोगूंक फावो आमेन आनी त्याच सोडून दरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवन येवं दी आमेन सांजेचे वाज बापा ओगळापणी मान तुका पूर्ण मागोन दी बापा विघ्नां साडी नाका जेजू सोगोरो तुझी सारो संदेशाचो प्रचार केलो विज्ञान वारां कश्टांनी दुखां दुबळ्या धाकट्यांक मोगा आदार तुवें दिलो सांजेचे वाज बापा ओगळापणी मान तुका कृपा मागोन दी बाबा विघ्नां साडी नाका
मुक्तीच्या वाटेत सुरक्षित कर. पातळ साडून आधार लाभ हे सोडून दी कुर्बा ती आमकां उर्बा. माया मोगान सोलून चक मागून दी कृपा. सांजू सेवास बापा होगळा पाणी मान तुका. कृपा मागून दी बापा विघ्नान सडी नाका. जुजे वास बापा म्हाका बेसां सुफळ करून मोगामीचा. देवाचे कुशीर आमी काल जावच्या दैवी कृपा मागून दी म्हूण लाले म्हाका. सांजू सेवास बापा होगळा पाणी मान तुका. कृपा मागून दी बापा विघ्नान सांडी नाका. संत जोसेफ आजारे देवर चित्ता पालकारे कृपया बेडी रे मागे. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಗೆ. ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಆಜಾರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಪಾಲಕರೇ ಕೃಪೆಯ ಬೇಡಿ ನೀಡಿರೆ ಮಗೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸೆ ಮಗೆ. मोगल पुत्र सोवे ओंकार मुरगी आशीर्वादी आमकां. सांज देवास बापा भगवान कृष्णाचे कृपेनेवरून आमच्या देवा आमच्या अंधस्मरणातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.